हांव मेंढऱ्याचें दार म्हजे आदीन आयल्या ते सगळे चोर आनी नागोवणे आनी हांव दार म्हणटच म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें. बाबा भयणीनो, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. सोमी मोचो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. हे स्तोत्रांतल्यान आमी जायते पावटी गायता, जायते पावटी आमी म्हणटा. सोमी खरेंच आमचो गोवडी, कित्याक संवसारांत तो आयलो आनी जें कितें बापान कार्य ताका दिलें तें पूर्णपणी करचे खातीर ताणें केलें आनी आमकां एक उदाहरण कशें ताणें दिलें. आपूण दर एका शेडयाची राखण करूंक तो आयला. शेडयो म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां सांबाळटा आनी राखता म्हूण आश्वासन ताणें दिलें. कशें दिलें? पयले सुवातेर आपुणूच शेडयां खातीर आपलो जीव ताणें खर्चिलो. आपुणूच शेडयां पासत मरूंक तो रुजू जालो. आपलोच जीव ताणें जीव प्राण ताचो काडलो शेडयाचे सोडवणे खातीर. बरो गोवडी सदांच आपल्या शेडयांचो सांबाळ करता. बरो गोवडी सगल्या वायटांतले आपल्या शेडयांचेर येता तितलें वायट पयसावंक तयार आसता. बरो गोवडी आपल्या शेडयांक फुडाकार दिता. बरो गोवडी एक पर्यंत शेडी आपली सांडिना जावं तांची राखण करता. हेंच सोम्यान आमच्या जिवितान दिसपटी करता म्हणून आमकां आश्वासन दिलां आनी दिसपटी तो करता म्हूण आमकां भावार्थ आनी भरवंसो आसा. आज जिसो आमकां कांय बरी उतरां म्हणटा. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढऱ्यां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान तो वेता. तांचे फाटल्यान म्हणजे जो राखणो तांचो आसा ताचे फाटल्यान शेडयो वेतात आनी दर एक शेडयेक नांवान तो वळखता. कितें व्हडलें भाग आमकां. आमी इतली जाण आसतना, आमी संवसारांत इतली पोरसां आसतना सुद्दां देव आमचो बाप आमकां दर एकल्याक वळखता. काय बरें आनीक एक वाचप आमी म्हणटा की आमचे माथ्याचे दर एक केंस तो मेजून जाणा. आमी भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत कितलें सुभागी, कित्याक देव आमचो उपोट मोग करता आनी उपोट देण्यांनी आमकां भरून ह्या संवसारांत आमी ताचे उदीक आनी उदीक गोवाय जावंक दिसपोटी आमकां वावरूंक मजत आनी आदार करता. आज भाग्यवंत अगुस्तीन म्हणटा, जे जेसून ह्या संवसारांत कितें आमकां कुडीत केलें तें पूर्णपणी आपल्या जिवितान केलें आनी हें पूर्णपणी आमी करचे खातीर आपले मांस रगत आमचे खातीर ताणें अर्पण करून दवरलें. ह्या मांसा रगता वरवीं आमी त्याच संवसारांत जियेता आसतना देवाची सोडवण आनी देवाचें राज पूर्णपणी विस्तारूंक वावरूंक ताच्याच मांसा रगतान गोठाय मागूंक गरज. भाव भयणीनो, जेसू आमचो गोवडी जाल्यार आमी ताचे शेडयो दर दिसाक बरें आसा तें करूंक वावरुया. दर दिसाक सोम्यान दिल्ली आज्ञा सेवा चाकरेची एकामेकाची प्रिती मोगाची आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान करूंक वावरुया. तेन्नाच की आमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक ह्या जिवितान उदीक सुफोडाय, ह्या जिवितान उदीक आमी दुसऱ्यांक बरेपण हाडपाचें भाग मेळटलें. आमी हेंच करूंक वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया.